ऑथेंटिक गोवन होममेडाचेर आज हांव तुमकां 5 मिरसांगेचे गोड लोणचें करपाक दाखयतलें। जें लोणचें करपाक हांव म्हज्या पोरसांत ह्यो मिरसांगो काडपाक आयलां। चला तर मिरसांगो काडया। आता आम्ही गोड लोणचें कशें करपाचें तें पळोवन घेवया। गोड लोणचें करपाक हांगा हांवें 20 मिरसांगो अश्यो कापून घेतल्या। ताचे खातीर हांवें 250 ग्राम गोड घेतला, 2 व्हडली कुलेरां लोणच्या मसालो, 100 ml तूप घेतला, 1 टीस्पून सासवां आनी अर्द टीस्पून हिंग घेतला। आता गोड लोणचें कशें करपाचें तें पळोवया। आता आमी गॅस चालू करूया आणि तूप गरम करपाक दवरया। गरम जाल्लें आसा। आता आमी एक एक करून ह्यो मिरसांगो तळून घेवया। ह्यो मिरसांगो अश्यो तुपान तळशिल्यो की कितें जाता ताजें तिखसाण कमी जाता आनी बऱ्यो कुरकुरीत लागता। तुमकां अजाप जालां आसतलें मिरसांगेचें आनी गोड लोणचें, तर हें गोड लोणचें अजिबात तीख लागना, पूण सकाळचे ब्रेकफास्टाक चपाते बरोबर बी बरें लागता। तुमी हांव दाखयता तेच पद्दतीन करून पळया आनी तुमकां खरेंच आवडटलें। मिरसांगेचो कलर चेंज जावपाक लागला। हाचो कलर डार्क ब्रावन जायसर आमकां ह्यो तळसुपाक जाय। आतां मिरसांगो सारक्यो परफेक्ट जाल्ल्यो आसा, अश्यो ब्रावन जाल्ल्यो आसा। आता ह्यो एका प्लेटीर काडून घेवया। हेच तापिल्ल्या तुपान आता आमी हिंग घालया, सासवां घालया आनी हे जे गोड घेतिल्ले आमी ते घालया। बारीक फ्लेमीर हे गोड अशें मेल्ट करून घेवया। गोड आमचें आतां सारकें मेल्ट जाल्लें आसा। आता हातून आमी लोणच्याच्या मसाल्याचो पिठो घालया आनी मातसो दाटसार जायसर शिजोवया। तुमकां जर म्हजी लोणच्याच्या मसाल्याची रेसिपी चुकल्या जाल्यार वयर आय बटनान हांवें लिंक दिल्लें आसा। गोडाक जसो असो खतखतो आयलो की तातून आमी मिरसांगो घालया आनी सारकें एकठांय करून आनी 1-2 मिनटां शिजोवया। कित्याक तर चड वेळ शिजयत जाल्यार मागीर न्हिवतकर तें आनी दाट जावन येता। गोड लोणचें आतां जाल्लें आसा। आतां आमी गॅस बंद करया आनी न्हिवपाक दवरया। तुमी हांवें दाखयलां त्याच पद्दतीन हें गोड लोणचें मुद्दम करून पळया आनी कशें जालें तें मात म्हाका कमेंट बॉक्सान कळयात।